सरकारा कडल्यान पालिकांक मेळपी अनुदान ल्हव बंद जावपाचें आशिल्ल्यान पालिकांनी आपली येणावळ वाडोवपाचो यत्न करचो अशी शिटकावणी उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोझान पालिका कर्मचाऱ्यांक दिल्या. शार उदरगत मंत्री डिसोझान बिरेस्तारा मडगांव पालिकेंत गेल्लो तेन्ना तो कर्मचाऱ्यां कडेन उलयलो. मडगांव पालिकेक उदरगतीची कामां करूंक मेळची म्हूण आनीक इंजिनियर्स दितले अशें ताणें सांगलां. शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोझान मंगळारा मडगांव पालिकेक अचकीत भेट दिवन पालिका कर्मचाऱ्यां वांगडा उलोवणी केली. पालिकेची येणावळ वाडोवपा खातीर कर्मचाऱ्यांनी वावुरचें अशी सुचोवणी मंत्र्यान केली. माझे ठामपणे मत आहे की नगरपालिका आपले पैसे जर जमा करिना सरकार पैसे दिवचो ना. हे हँड होल्डिंग केले जर म्हणटा आमी ते हातीक धरून चलोवपाचे नगरपालिका थोड्या टायमान थांबलेली. म्हणजे ए क्लास म्युनिसिपालिटी जरी आणि बी क्लास म्युनिसिपालिटी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक सगळो पैसो मोडपाक जोडपाक. Is coming for parking through Jisuda. So the land belongs to the town planning department. That is recently handed to Jisuda, Goa State Urban Development Agency, which is central, I think, where the temporary parking is there at the moment. That we are taking as a multi-level parking. That will be taken up first. Yeah, that will be taken our priority. We are willing to give them more engineers. We are working on it. A proposal already moved to give them more engineers, so that capacity is increased. So that way we are helping. Money is not an issue. The problem is money given is not spent. म्युनिसिपालिटी मीडियाचे हितून चड आसता. डेली फोकसान आसताच मीडियाचा. मीडिया जेन्ना तुमकां फोकस करता ते पॉझिटिव्ह लायटान फोकस करपाक जाय. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट. नोव्हेंबरांत जावपा आशिल्ल्या लुसोफोनिया गेम्सा खातीर साधन सुविधा उबारपाचें काम नेटान चल्लां. काम नेटान चल्लां म्हणून ताचो दर्जो बरो आसचो ना अशें कोणें समजुचें न्हय अशें गेम्साचो CEO केशव चंद्रा म्हणटा. मुळाव्या सुविधांच्या वावरांत कसलेंच गुड्डलसांव ना अशेंय चंद्रा म्हणटा. शुक्रारा लुसोफोनिया गेम्साच्या आयोजन समितीन पत्रकार बसकेन कामाचो नियाळ दिलो. The activities which could have been done in 1 month is actually compressed by deploying more manforce and resourcing more material, and it is done in every week. So every week if you go at the venue, you will see sizable change happening. Can you assure the quality of construction? Well, I'll give it to, but before they take it up, I'll just tell you that in the whole process, only thing we are not compromising in the quality. All joints, whatever have been done trusted, has been bought by special agents from Bombay, which is not available in Goa, and electronic is tested. All tests. We are also using special type of rods for welding. It is not like ordinary rod. The cost of this rod is at least 3 times more than the ordinary rod. गेम्सा खातीर गोंयच्या टीमीन गोंया भायले खेळगडे आसतले तशेंच हे टीमीक इंडिया टीम म्हूण खेळटले अशें गोंय ऑलिंपिक संघटनेचे महासचिव गुरुदत्त भक्तान सांगले. The team is representing India because it is a tricolor that is flying at the venues, and the tricolor will go up if we win medals. But all the sports which are included in this, all their parent associations, are they in agreement with UAE? No, we are connected to Indian Olympic Association. In the first edition, it was the accreditation done by the Indian Olympic Association for Macau. In the second edition, IOA gave us the privilege to the Goa Olympic Association, and we sent a team representing India. Currently also, it is the same status. The team is representing India. But why did it lead to Goa Judo Association fielding a team and then players? No, that is a separate issue. What led to that fiasco? No, that's a separate issue because the Indian players are going to be there in the team. Some of the locals felt that it should all be a totally Goan team, irrespective of the caliber or capability of the players. That is why it has gone to the court. No other issue. खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान दिवचले मयां फुटबॉल सेंटर उगडलां. हातुर्लेच्या ह्या सेंटरान 100 परस चड भुरगीं शास्त्रोक्त पद्दतीन फुटबॉलाचे धडे घेतली. गोंयच्या हेर वाठारांनी अशीं 9 सेंटरां आसा आनी 1,500 वयर भुरगीं ह्या सेंटरांनी फुटबॉलाचें प्रशिक्षण घेता. काळखाचे जैत मेळो एकवट आमकां करूंक जाय. उजवाडाची वाट सोदूंक काळखांतल्यान वचूंक जाय. आमी
जायते प्रयत्न करता. आमकोडेन आतां सध्या 1800 भुरगे आनी भुरगीं ट्रेनिंगाक आसा वेगवेगळ्या गांवांनी. आनी माये ह्या सेंटराक 120 भुरगे आनी भुरगीं आसा. आनी आतां म्हाका बाबानंद शेटान सांगलां पळय ते प्रमाणे आनीक 100 जाण भुरगे हांगा लागींच पोयरा गांवांत हे ट्रेनिंग घेवपाक सोदता म्हणून आमी प्रयत्न करता. थिंगा एक सब सेंटर कसो उगडून त्या भुरग्यांक आमच्या GFDCच्या कोचिंगान भितर घेवन तांकांय कोच म्हणून घालून आनी तांकां फॅसिलिटी दिवन हे ट्रेनिंग फुडें व्हरपाक. GFDCच्या वावराक फळ मेळूंक लागला अशें मंडळाचे वांगडी सचिव एल्विस गोम्स म्हणटात. आज जर त्या वाळपयचो प्रोग्रेस पळयलो जाल्यार तुमकां कळटलें की व्हडल्यो व्हडल्यो टिमी त्या भुरग्यां कडेन पळयता. आतांच पळोवपाक लागल्या, आतांच मार्क करपाक लागल्या की हो भुरगो आमकां जाय, तो भुरगो आमकां जाय. तर म्हाका दिसता हाचे वयल्यान कळून येता की हो स्पोर्ट फुडें व्हरपाक GFDC कितले यशस्वी जाल्ले आसा ते. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर उदय परब. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.